संकोचाने सोता तुका दुसऱ्या कोपरीत सोता तुका खुशालपणात सोता तुका सोगलेच कोडेत सोता तुका दिसाफान तोडू देताना सोटा माझ्या दिसाचे सोडपुसो तुका दोन्याते भेटोयता संकोचाने सोता तुका दुसऱ्या गोदीत सोता तुका खुशालपणात सोता तुका सगळेच कोडे सोता तुका तुका बोलीक आसता तेन्ना मोक्षे भितो सुस्कार सोडटा आगोन तोलांक कितें करचें दोन्याचे लुस्पात येवन रावचें संकोचाने सोता तुका खुशालपणात सोता तुका खुशालपणात सोता तुका सगळेच कोडेत सोता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता मायरन लुकस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कॉज्म गोमेस ताच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जोकीम ब्रागांजा चेस्लो गामा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. आसोय सांताना लुकस, जिना संजू कुन्या, दाबोली आल्बर्टो नोवेल फर्नांडीस, आसोय दोंगरी मॅकेन्झी डायस, आल्तो दाबोली जॅक्सन डिसुजा, आपा ऑर्चर्ड शेरियन दोरादो, रेजिना मुंदी ट्रेसी फेर्नांडीस, आल्तो चिकाली फेलिक्स फेरांव. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवली पेटयता आल्तो चिकाली लेवान्सियो डिसुजा आनी फामील, दाबोली सेलीन अब्रांचीस आनी फामील. ह्या गोराब्यांचेर भावार्थाची दिवटी पेटूंक आनी तांच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाग्योन जुआंव पावल दुसरो भाव भयणीनो अपाप साहेब सांत आयज ताचो आमी उगडास करता. कितें भाशेन देवाक आमी आर्गां दिवया. ताच्या सगळ्या देण्या पासत जितलोय वावर पवित्र सभे पासत ताणें केला आनी आमकांय पवित्र सभेन हें नवेपण हाडपाक जायतें उत्तेजन दिलां. तरी आसतना जायते पावटी आमी आमचो भावार्थ फुडें व्हरूंक थोडी पावटी चुकल्या. असल्या आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो आमच्या सगळ्या देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आख्खे तुजे पुर्जेचो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक बागयोन जुआंव पावल दुसऱ्याक तुवें विचून काडलोय. ताचे विणवणेन तुजे पवित्र सभेच्या गवळ्यांक आनी तांचे आदीन केल्ल्या हिंडाक दयाळायेन सांबाळ आनी सासणाचे सोडवणेचे वाटेन चलय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमेन. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आदीं तुमी क्रिस्ता विरयत आसल्यात. इस्रायेलाच्या नागरीकपणांतलीं तुमकां भायर आयलोलीं. बासावणेच्या कोरारांक तुमी पोरकीं आसल्यात. बोरवांचो आनी देव नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेताल्यात. ह्या सगळ्याचो उगडास धरात. पूण आदीं पयस आसलोल्या तुमकां आतां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रोगता वरवीं लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक परजा केल्या. तांकां दोशी कोत्तली वनोट ताणें मोडली आनी सुमर्तीच्या कायद्या नेमांनी उपजयल्लो द्वेस आपलेच कुडींत नाटाक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सवें दोगांयचो एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उद्देशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यात. आपणा सवें तांचे मोदें आसलोल्या द्वेसाचो ताणें नास केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक, कित्याक ताचे उद्देशी तुमकां आनी आमकां एकूच आत्म्या सवें बापा सरशीं वचूंक मेळटा. म्हणटच तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय, भोगतांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घोर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घोराचो कोनशा संदीचो फातर. तोच हें घोर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घोर कशें बांदूं येतात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. परतून म्हणया, सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर सांगता तें दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती कोत्तल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वस्तली. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीची खबर सांगता.
उद्गार. Sui sorves moram, sui, sui sorves moram, sui, sui, sui sorves moram, sui, sui sorves moram, sui, sui. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूं तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वोगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Sui sorves moram, sui, sui sorves moram, sui, sui, sui sorves moram, sui, sui sorves moram, sui, sui. सर्विसपूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे समे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर बागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर सुभागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका तुका क्रिस्ता. आदी आनी आतां भाव भयणीनो, आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आमी आदी आनी आतां ही दोन जरी तर उतरां घेवन पळयलें, कितें पळयतले हांव काय आमी? जायते भाशेन आमच्यान तें पळोवपाक जाता. आदी आमी कशीं आसलीं, आतां कशीं आसात. हाच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलो एफेसकारांक चीट बरयता तेन्ना हाचें पयलें वाचप ह्या उतरान सुरू जालां. आदी आदी तुमी क्रिस्ता विरेत आसलीं, क्रिस्त तुमचे लागीं नासलो. आतां तुमचे लागीं क्रिस्त आसा. म्हणटच आदलें जिवीत आनी आतांचें जिवीत ह्या जिवितान फरक म्हणल्यार नवसरणी. जिवीत बदल्लां, जिवीत एक दिशा नवी दिल्ली आसा. जें कितें तुमी आयज पळयतात तें क्रिस्ताचे नदरेन पळयतात. ह्या पासत आदली जी दिशा आसलेली पळोवपाची ती बदल्ल्या. हो म्हणून आमच्या जिवितान जालां काय हे भाशेन आमी क्रिस्ताचे विरेत फुडें आमी जिवीत केन्ना सारूंकूच ना. कित्याक ल्हान आसतना आमी बावतिजम घेतला. क्रिस्ता विरेत जिवप म्हणल्यार आमकां चडशा क्रिस्तांवां कडेन खबर पासून ना. पूण क्रिस्ता विरेत जायते पावटी आमचें जिवीत जालां कित्याक आमच्या जिवितान पातोक भितर सरला. आनी पातोक कशे भाशेन भितर सरला? जेन्ना आमी जागृत ना क्रिस्ती जिविताक तेन्ना पातोक भितर सरला. दुस्मानान आमकां फटयल्यात आनी पातकाचे वाटेन ओडल्यात, म्हणजे क्रिस्ताक व्हडलीं पयस केल्या. आनी जेन्ना क्रिस्त आमच्या जिवितान ना तेन्ना आमच्या जिवितान खूब वायट. तेन्ना आमच्या जिवितान झगडीं केस्तांवां, तेन्ना आमच्या जिवितान दुयेंसां, हें सगळें आमकां फावो जाता. भाव भयणीनो, आयज आमी बागेवन जुआंव पावल दुसरो पाप साहेब ताचो उगडास करता. आनी आमकां चिखलेकारांक एक भाग खबर आहा तुमकां कसलें भाग तें? आमकां आनी जुआंव पावल दुसऱ्याक कितें संबंद आसा? रॅलीक आसा आमचे लागीं ताची. आतां जेन्ना पाप साहेब गोंयां आयिल्लो तेन्ना मीस भेटोवंक जी काल्स वापरलेली ती आमचे फिरगोजेन आसा. आनी दर एका फेस्ताक फुंगसावांक आमी ती भायर काडटा, तितले पावटी ताचोय उगडास करता. तर जुआंव पावल दुसरो हाणें कितें केलां? कित्याक हो पाप साहेब गरजेचो?
जायतीं वर्सां तो पाप साहेब उरलो आनी पाप साहेब जाल्लो आनी पाप साहेब म्हणून तो ह्या संवसारान पवित्र सभेन आसा तेन्ना थोडे फोकस ताचे म्हणल्यार एक म्हणल्यार जें पॉलिटिकल ऑपरेशन जें चल्लेलें आसा आख्ख्या संवसारान ताचेर तो जायतो शिकयता आनी ह्या पासून जायत्यो चिटी ज्यो पाप साहेबान बरयल्ल्यो आसात त्यो आमकां सोशल जस्टीस हाचे विशीं आमचें मन घालपाक एक उजवाड दिता. तशेंच जी हिंसा चल्लेली आसा, वायलन्स चल्लेलें आसा ताचेर आड पाप साहेब शिकयता आनी ह्या पासून शांतीची खबर, शांतीची चीट आमकां बरयता. आख्ख्या संवसाराक शांती आसची हेंय तो बरयता. आनी ह्या सगळ्याचें कारण म्हणल्यार जे मॅटिरियलिजम आमचे भितर चल्लेलें आसा, संवसारी आशा जी आमकां भरलेली आसा आनी हे संवसारी आशेन ज्यो वस्तू आमी वापरता, भायर उडयता, घेता, विकता, हें सगळें आख्खें मॅटिरियलिजम हाका लागून आमी देवाच्या वाटांक व्हडलीं पयस वेता. हेंय आमकां पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो खेरीत भाशेन सांगून दिता, आमचें मन ताचेर उजवाडायता. भाव भयणीनो, आमी सगळ्या वेळार जागृत रावंक आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून आमकां उलो मारला त्या चाकरां भाशेन जायात. खंयचे चाकर जे सगळ्या वेळार तयार आसात, खंयच्याय पारार तो येयत दुनयांक येवकार दिवंक ते तयार आसात. आनी जे चाकर जागृत आसतले ते सुभागी. भाव भयणीनो, हें सुभागीपण घेवंक आमी ही जागृताय सांबाळूंक गरज. तरी जागृताय सांबाळटा आसतना आमकां आयज हेंच जें संवसार आमकां ओडटा, पॉलिटिकल ऑपरेशन आमकां सतायता, वायलन्स आयज आमकां भिवयता, मॅटिरियलिजम जें आसा तें आमकां ओडटा ह्या वाटेन तावन त्या वाटेन. ह्या पासत जागृत रावप एकदम गरजेचें. म्हणटच आमचें आदीं आनी आतां जरी तर आमी चिंततले, आदीं आमी बरीं आसलीं. आमचे गोंयचे विशीं आमचे पुर्वज जे आसात ते म्हणटात, जीं जाणटीं आसात तीं म्हणटा आदीं हे भाशेन नासलें, आदीं बरें आसलें. आतां आमचो सरकार जो आसा आनी आमचे लोक जे आसात सारके कुसेस नासलेले जाल्यात. आयज आमच्या लोकांकूय बीन पडलेलें ना आनी आमच्या सरकाराकूय बीन पडलेलें ना. सगळे एक एकलो आपआपलें चिंतता आनी आपआपलें चिंतून सगळीच वाट लावन उडयता. भाव भयणीनो, आदीं जरी तर बरें आसलें आनी आतां आमचें बिगडलेलें आसा जाल्यार आमी पोत्तून आदले भाशेन जावपाक गरज. पोत्तून आमी देवा मुखार खालती जावपाक गरज. आनी हीच घडये जागृताय. आयज हें आमचें आदीं बरें आसलेलें तें आतां पाड घालूंक जें आमचे भितर घातलां तेन्ना घडये आमी जागृत रावंक ना, आमकां समजूंक ना. भोव करून आमचे पॉलिटिशियन जेन्ना आमकां फटयतात, आमकां आशा दितात वेगवेगळ्या वस्तूंची वा ह्या संवसाराची आशा दिवन फटयतात, जॉब्सांची, करियरांची, दुडवांची. ही आमच्या मुखार दवरल्या तेन्ना आमी जागृत रावंक ना. देखून आमी फटवल्यात जाल्यार ही जागृताय आमकां जण एकल्याक दी म्हूण मागुया. आनी ही जागृताय क्रिस्ता सवे आमकां मेळटा. देखून क्रिस्ता सवे आमचें जिवीत चलूंक भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. भोव करून जे कोण आपल्या हातान पदवी घेवन आसात, जांकां जबाबदारी दिल्ली आसा, तांणी जागृत रावंक, सगळ्यांनी आमी जागृत रावंक. जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा तें समजूंक आनी तें समजून आमची पावलां मारूंक ही जागृताय आमकां सगळ्या वेळार फावो कर म्हूण देवा लागीं हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. Amor piedad, amci monas amor puya, amigo no toyar corta, शब्दार्पणांतूय आमकां दायित्व उरता. kasayashti toyar korya, yadika Carlos me
बेगीन भेटूया तुझ्या उदारपणात जेव्हा आमकां आणलें तो दाकांचो स्वरूप तुका भेटूं सारो भोगतो कोंडिता योग आमी आयकीन जावया म्हज्या भावा भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं प्रितीच्या बापा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक वो वाकाणणेचो योद्न आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं आतांच्या आनी फुडल्या वायटांतली आमकां निवार आनी जशें भाग्यवंत गवळ्यांनी आपल्या हिंडाची जतनायेन सेवा केली तशेंच आमा समेस्तांक आमच्या गवळ्यां सांगाती त्याच हिंडाचे सेवेक आमचें जिवीत भेटूंक कृपा दी हे आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुआंव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या माना ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उंचसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुट पर गुटुया सुम्याची सुवामी हो उदो खाता आनी एकाची तें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर खेरीत भाशेन कॉजमे गोम्स सोपून गेल्ल्या आमच्या भावाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सुरपदवीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमी देवाच्या हातान आसलेलीं मनशां, तर आमचें जिवीत देवाक जाय त्या वाटांनी चलूंक आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jezu, obraz góry calia tu są, kazam, są to zanon Bogda widno, puntus, acica noi calia puro, raduska in vidu, lecz
तुझ्या पवित्र नावासारखे मधुर संगीत खंयसरूच ना गावचे उतर तोंडांतल्या गोडशे धुळप चिंतून मनान नावचोशे जेजू पातक्या केलो सुंबोल वाचो उलो मातक्याक दितलोच तूं कोल वालो तुका सोंपल्याक दितलोच म्हूण तूं बोलो दुर्मोग तोल्याक कसो तूं ना जावचो प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बो मोगाळ बापा, बागेवन जुआंव पावल दुसऱ्याच्या काळजान पेटलोल्या तुज्या मोगान थांबो नासलेल्या कोश्टा वावरांनी तांणी तुजे पवित्र सभेचे खातीर आपलो जीव खर्चिलो. आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मार्गरिता गामा जिना वाड्यांतली ही आमची भयण सोंपून गेल्या. तिचो इंतेर आयज सांजेर 3:30 वाजता जातलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिराव ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानांचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रेलिकेची बाजीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र सभेच्या बोळान आमचो एकचार थिराय.
तुझ्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानांची उर्बेवून परगटणारा आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20. संसार सोंपोपर्या तुमचे संगाती संसार सोंपोपर्या तुमचे संगाती आवासा. Kapan makadalang tosos tumpah datang, bubitrak mogia, baca bolan suktin desan sogya, moche govai saya. Songsa